आणि एकच म्हाका सांगात आता आम्ही एक्झॅक्टली खंय आसा? आम्ही हय न्हू आमचो विसर्जन करता, गणपती पात आसा आमचो वाकोली आयरवाडीचो आणि हयच आम्ही गणपती विसर्जन करता. पळय तुम्ही पळयता जाल्यार तो पयसय ना, ऑलमोस्ट आमच्या फातरीत कडेन आसा. आम्ही एक 10 मिटराचेर आसा. 10 मिटर. पण ह्या आता गेली कितले दीस हांगाच आंघोळ करपाचो आसा? सॅटर्डे म्हणजे 8 ते 9 दीस जाले. आयज सोमार म्हणजे 10 दीस जाले ताका. तो हांगाच न्हाता बीच आनी वयर येता. वयर ताका खावपाक आसा, सगळें आसा आनी तो हे करता, हांगाच आसा. कोणाक अजून पर्यंत तशी हानी बी तशी काय केलेली ना? कांयच करूंक ना. आमच्या गांवांत सुद्धा गेला तो, पूण खंयच्या घरा कडेन डॅमेज केला काय केला अशें कांयच ना तेचे. ह्यो तेचो सदचो डेलीचो प्रोग्राम आसता. मागीर हातून केळीची झाडां आसतली किंवा आनी माड आसतले किंवा फोपळी आसतली, हेंची कितें हानी? केळीची बरीच हानी केल्या त्यांनी, पण फोपळी बिपळी माडाक बी आमच्या कडेन कोणा कडेन त्यांनी हे करूंक ना. फक्त कितें भात शेती आसा पळय तो वयता, ते खाता, कितें तरी उडयता, इतलेंच. न्हावन खंय वयतलो तो? कितें म्हणटा? न्हावन आतां तेचे न्हावन परतून आमच्या देवळा कडेन येतलो तो. तेचो रुटीन जाला. देवळा कडेन येतलो, प्रणाम केल्या भशेन करतलो आणि परत तो शेतान वयतलो आणि थंय केळीन वयतलो आणि मातसो या करता. म्हणजे आता गांवांत जर पळयशीत जाल्यार जितली देवळां आसतली किंवा ल्हान ल्हान घुमटे आसतले ह्याच भागांनी तो दिसता. सगळ्या देवळा कडेन वचून प्रणाम केल्ल्या भशेन करता. आता तुम्ही जर वयता थंयच्यान 100 मिटरार 2 देवळां आसा. दोनूय देवळा कडेन वयतलो, सोण वयर करता आणि सगळ्यांक प्रणाम करून केल्ल्या भशेन करता आणि वयता. तांकां कितें हानी बी तशी कितें? कोणाकूच ना. कोणाक विचारलें कोणाकूच ना. लॉस अशें कांयच करूंक ना. फक्त एक शेताचे नुकसाण इतलें कितें रायस आहा, भात शेतीची नुकसाणी. आता भात शेतीचे जे आता पिकां आयिल्लेले आसा आणि त्याच्या खातीर जे ग्रामस्थ किंवा महिला आसतली ती थंय वता, तांकां कितें त्रास बी अशें ना? काल 2 दीस पयलीं तेणी मातसो हे केल्ले, एका दोगांची फाटलाग केलो तेणी, पूण तशें हार्मफूल अशें कांय करूंक ना. पूण लोक मातशे भियेता न्हू, येदो व्हडलो प्राणी आसा सो कशें वचपाचें थंय. बरें, हांगा फॉरेस्टरूय दिसतात, पुलीसय मोठ्या प्रमाणात दिसतात. ते आपले काम व्यवस्थित करतात. करेक्ट. रात दीस आसता, तांकां जेवण मेळटा की ना आमकां खबर ना. आमचो कोण तरी भाव आसा, कोण आसा जाल्यार कितें च्या बी येता ना. अदरवायज ते 24/7 हय अवेलेबल आसा. आता ह्या हेतून न्हंयेन मगरी आसात, ते आतां दिसली म्हणजे हांगासर चड आसात कितें? मगर खूब आहात न्हू. हय एक कितें म्हणटा तशें मगर पॉयंटच आसा. तुमी जर फाटीं गेल्यात जाल्यार म्हाका दिसता 50-100 मगरी आनीक मेळटले. म्हाका दिसता हांगासरलो हे सिटी मारल्या परत येतात म्हणून एक्झॅक्टली आमी जर बसल्या पळय तेच्या ऑपोजीट आसा पळय, थंय एक आसा मनीस, तेचीच एकच सिटी. ह्या नदीचें नांव कशें? तेरेखोल. आणि त्या सायडीन गांव खंयचो आसा? इंसुली. आणि हीच मागीर आमी जर पळयली जाल्यार पेडण्या पर्यंत पावतात. एक्झॅक्टली. म्हणजे हांगाच्यान पेडण्या जर वचपाक जर जाय किंवा गोव्यान जर पावपाक जाय जाल्यार कितले डिस्टन्स आसा? बाय रिवर. बाय रिवर कशें आसा, मदीं मातसो एक बांद आसा, आरुसबाग म्हणटा थंय. तेच्या फुडें तुमकां भरती ओटी येता. आमकां खारें उदक त्या सायडीन येता, हय सगळें गोडे उदक. ओके. सो ताका त्या सायडीन वचपाक चान्स ना. आयड बी ताका क्रॉस करपाक जाय, गांवांत खंय तरी वयचें पडटलें. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.